धर्मदुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. पेद्रून अशें उलोवंक सुरू केलें, देव मनशा मोदें अंतर करिना म्हूण म्हाका तावें जालां, पूण तो मनीस खंयच्याय राष्ट्राचो तो जावं. तिच्या भयणी भावानो, जेन्ना एका कुटुंबान एक नव्या जिविताचो जल्म जाता, आमी सगळीं खुशाल भरीत जाता, सगळीं संतोश्ता, कित्याक एक नवें जिवीत ह्या कुटुंबान उपजलां. पूण जेन्ना कुटुंबांतलें एक जिवीत सोंपता, कोणूय कुटुंबांतलो मरता, आमी दुखी जाता. कित्याक आमी जाणा हो मनीस जो आतां सोंपला, आनीक आमकां मेळचो ना. जाल्यार मरण जालें, मरणान सगळें काबार जालें. हो मनीस आमकां मेळचो ना, उरतल्यो ह्यो सगळ्यो ह्या मनशाचो यादी, हो सगळो उगडास तोच आमच्या काळजा मनान उरतलो. आमचो मनीस आमकां मेळचो ना आनी हें चिंतून आमी दुखी जाता. विलापाच्या पुस्तकांत 3ऱ्या वसरान 2रे वळेन आमकां मेळटा, सगळ्याक वेळ आसा. जल्मूक एक वेळ आसा आनी मरणाक एक वेळ आसा. जल्माक आमी घडये आशेन रावता, केन्ना काय तो दीस उदेतलो, आमी वाट पळयता आनी दीस आयलो संतोश्ता. पूण आमी मरणाक कोणूच तयार आसना, कोणूच चिंतिना केन्ना मरतलो काय म्हणून. आनी त्याच खातीर जेन्ना मरण येता, मरण जाता, मरणान सगळीं दुखी जाता. जरी तर जल्मान जो कोण जल्मता तो रडटा, पूण जेन्ना मरण जाता कोण मरता तो रडना. ताच्या भोंवती दुसरीं आसात ती सगळीं रडटात. कित्याक मरणान सगळें काबार जालें काय दिसता. खऱ्यांनीच काय मरणान काबार जालें सगळें? हाच्या वाचपांत आमी आयकलां, शिव वर्तमानांत बोर करून जेन्ना मारता जेजूक म्हणटा, तूं आसलो जाल्यार म्हजो भाव मरचो नासलो. तरी मोठ्या आखार आमी वाचलें, जेजू तिका म्हणटलो, जेजू सांगतलो 4 दीस जाले मारता जेजूक म्हणटली, 4 दीस जाले तो मेल्यार, ताका घाण मारता आसतली. कित्याक काय म्हणल्यार 4 दीस, 2 दीस जावं 3 दीस जावं 4 दीस, कित्याक सांगता? देवाच्या चाली प्रमाणे, त्यांच्या चिंतना प्रमाणे मनीस मरचो 3 दीस तरी ताचो आत्मो त्या मनशाचे मेल्ले कुडीवर भोंवता आनी 3 दीस जाले उपरांत आत्मो वेता. ती ताका सांगचे म्हणल्यार 4 दीस जाले आत्मो आनी ना आत्मो गेलो. आनी ह्या वेळार खेरीतपणी जेजू तिका दाखोवन दिता, जेन्ना जेजून जायरुसाचे तुवेक पुनर्जीवन केली, नाईनचे विधवेच्या पुताक पुनर्जीवन केलो, तेन्ना गोळे तितले पाटलादार जेजूचे जावंक नात. पूण ह्या लाजाराक जेन्ना जेजून जिवन केलो, तेन्ना जेजूचे पाटलादार जाले. कित्याक? हे तांच्या चिंतना प्रमाणे आत्मो गेलोलो पयस, जेजून त्या आत्म्याक हाडून परतून त्या मनशांत घायलो. दाखोवन दिता जेजूची पदवी, जेजूचो अधिकार, मरणाचेर पासून जेजूक अधिकार आसा. पळय प्रितीच्या भयणी भावानो, जेजूक मरणाचेर पासून अधिकार आसात. आनी त्याच खातीर मरणान सगळें नश्ट जायना. मरणान घडये आमची संवसारीक कूड आसा, संवसारीक कूड मातयेची आमची मातयेंत घेतली, पूण आमच्या पुराय व्यक्तीक जेजू बरोबर पुनर्जीवन जाता. आनी आमी म्हणटा जेजू बरोबर पुनर्जीवन जाता. कित्याक पवित्र स्नाना वरवीं आमी सगळीं जेजूक लागशिल्लीं जाल्यात, जेजूक आमी एकवटल्यात, तर पुनर्जीवन पण देखून आमच्या बावतिस्माक लागून पुनर्जीवन पण लेगीत आमकां जेजू वरवीं फावो जाता. हें एक व्हडलें देणें हें जेजून आमकां दिल्लें आसा. आमची भयण सेसील गडे बावतिस्मान जेजू ती एक जाल्ली, आज पुनर्जीवन फळान बावतिस्माच्याच पुनर्जीवन फळान जेजू तिका परतून नव्यान जिवंत करतलो आनी बापाच्या गोपान व्हरोंक तिका धाडटलो. तिच्या भयणी भावानो, जेजू जुळोवन बरयल्ल्या शिव वर्तमान म्हणटलो की कोण म्हाका बापान दिल्यात सगळीं ती म्हजेशी येतली आनी हांव तांकां केन्नाच परो घालचो ना. कित्याक घालचो ना? कित्याक भावार्थान ती म्हजेशी येतात. जी कोण म्हजे भावार दवरतात ती केन्नाच मरची ना. आमच्यान म्हणून येता सेसील आमची भयण खऱ्यांनीच एक भावार्थी वस्तरी आसली. जेन्ना हांव जायते बरी कुमन्या घेवन वतालो, खबर बी घेतालो, केन्ना तरी कुमन्या दिवंक पावोंक ना, तेन्ना ती म्हणटाली जायते दीस जाले येवंक ना, रावताली वाट पळोवन. हे ती सदांच उदगारताली आनी खऱ्यांनीच दाखोवन दिता तिचो भावाक जेजू आपल्या काळजान जेवूंक. त्याच भावार्थान ती जेवली, त्याच भावार्थान ती मेली आनी त्याच भावार्थान जेजू आज तिका पुनर्जीवन करतलो. ते सगळीं आमी ह्या मिसा भेटेन तिचे खातीर मागतना खरीतपणी मागुया. कसलेंच तरी पातकाचें खोत तिका आडावन दवरल्यार बेगीनच ती जेजूच्या बापाच्या गोपान परत वचोंक. संवसारीक प्रवेश तिचो सोंपलो, आतां सर्गीचो प्रवेश ती करता. ह्या प्रवेशांतल्यान जे कितें आडखळी आसात त्यो पयस जावं आनी तेच बरी दुखेस्त जाल्ल्या तिच्या कुटुंबाक बुजवण मेळ्ळ्यार पुरो म्हूण आमी मागुया.
आमच्या भयणीक ह्या जिवितांतली आपणास अशी देवान आपयली देखून मातेची केल्ली तिची कूड आमी माथेक लायता. मेल्ल्यांतलो प्रथम जिवन जालो जेजू आमची विनाशी कूड आपल्या कुडी सारकी विनाशी कोत्तलो देखून आमच्या भयणीक सोम्याच्या आदीन करूया. सोमी आपल्या शांती दिका वेंगो आनी निमणे दिसा तिची कूड पुनर्जिवंत करूं. आमच्या भयणी पासत आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता लागीं आमी प्रार्थुया. ताणें म्हणलें हांव पुनर्जिवंतपण आनी जिवीत. म्हाका स्वत मानता तो मोरो जाल्यारूच येतलो आनी म्हज्या तांची येतान म्हाका स्वत मानता तो सासनाक मरचो ना. Appreciate your presence as we celebrate my cherished granny's funeral. She was a remarkable woman who had courage, resolve, and empathy for others. Granny's devotion to her children and grandchildren was intense, and her love for us was unmatched. She acted as an example for all of us, and everyone who knew her was inspired by her strength and bravery. I will always remember my mother's morning calls to you, as well as your conversation. You'll be always missed. I'll also remember that times in the past when you gave me a handful of chocolates in secret, simply to watch how happy I looked. I love you and always will. We will always be grateful for the time we had with you, and your memories will live on in our hearts forever. I appreciate all the love and happiness you gave into our life, Granny. I want to express my gratitude to the priest for leading this service at my Granny's death. I want to express my appreciation to everyone who showed my Granny love and respect. I want to express how grateful I am to all the family members, neighbors, doctors, Mama's friends, and everyone else who looked after my Granny while we were abroad. You all took care of her, brought meals, and did a lot of other things for her. And I want to thank everyone who came to this Eucharistic celebration. Let's wish my Granny goodbye with love while smiling heartily. Thank you.